वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? जस्ट पावली आम्ही आता. तुम्ही पहिला असताना आम्ही सकाळी गेल्ले ते लालबाग गार्डन थंयसर. मागीर तितले मागीर आम्ही गेली इस्कॉन टेम्पल. पण थंय काय शूट करूना कित्याक ते शूट व्हिडिओग्राफी बी अलाव ना, फोटोग्राफी ना कांयच ना. सो व्हिडिओ बी काढून काय फायदो ना म्हटले. सो आम्ही जस्ट टेम्पलान गेली. टेम्पल सामकी बेस्ट हा. इस्कॉन टेम्पल हरे कृष्णाचे बेस्ट हा. सो जस्ट आता पावली आम्ही रुमान. जस्ट मातशें रिलॅक्स करूया म्हटलें. मम्मी हांगा पळय, मम्मी हांगा आड पडली. टीव्ही पळयता आमी क्रायम पेट्रोल. शिवनाथ आनी ऋत्विक ते रुमान आसा. म्हटलें टायम आसा न्ही, मातशें रेस्ट घे म्हटलें. तो टायम जालो आतां 6 जाली. जस्ट आमच्या हॉटेलच्या जस्ट लायक सायडीनूच न्ही हें आसा डीमार्ट. सो म्हाका डीमार्टाक वचूंक जाय. सो डीमार्टाक अशें आयकलें की बरें बरें कितें मेळटा म्हणून. म्हटलें जस्ट वचून एक व्लॉग करया म्हटलें. सो आतां आनी खंय वयची ना आमी, फक्त डिमार्टान भोंवतले की डिमार्ट धाकटें ना, बरें व्हडलें आहा तें डिमार्ट. सो ताका टायम लागतलो आमकां. सो म्हटलें मातशें रिलॅक्स करया, बसया. ओके. आनी हांगा वेदर तुमकां सांगू इतलें गरम ना, अशें घाम बी गळना न्ही गे. काय अशें भायर भोंवलें न्ही अशें घाम बी गळना, पण अशें मातशें थंड अशें आसा. इतलें काय गरम ना. वोत कडक आसा आयज. काल तरी क्लायमेट बरो आसलेलो वेदर काल बरो असो पावस पडलेलो बारीक न्ही. सो आयज मातशें आसलेलें वोत, पण बरें एन्जॉय केलें. सो फाल्यां शिवरात वयता. फाल्यां ताणें म्हाका दिसता 7 सुमार फ्लायट ताजें आसा. 7 o'clock. सो फाल्यां आमचे 12 चॅकआउट हा. रूम चॅकआउट करतले 12. सो हांगच्यान आमी म्हाजे कजनागेर वयतले. शिव येतलो आमच्या वांगडा. आमकां थंय ड्रॉप करतलो. मागीर शिव वयतलो मागीर. आनी आयज आमी भोंवली पळय खंय खंय. थंयसर आमकां एक गाडी बूक केल्ली आमी. बरें पडटा तेज्या वांगडा भोंवले सगळे कडेन. आनी ताणें आमकां सगळे कडेन व्हरून हाडलें. आनी खंय खंय कितें कितें आहा पळय ताणें आमकां सगळें सांगलें आं. खंय खंय कितें तुमचें स्टेडियम तें चिन्नस्वामी स्टेडियम क्रिकेट आयज लायन आहा थंयसर. RCB कितें मॅच आहा काय आयज तें आमकां स्टेडियम ताणें दाखयलें. भायरसून हांव व्हिडिओ काडून हांवें जस्ट भायरसून आमकां दाखयलें ताणें. मागीर कर्नाटकांतलो CM तेजें घर दाखयलें आमकां. आनी पयशे बीन छापता खंय नोटा बिटा रिजर्व बँक ते आमकां दाखयलें ताणें भायरसून. मागीर बरें बरें बारीक बारीक कितें दाखयलें ताणें आमकां सांगलें ताणें आमकां बरें ताणें एक्सप्लेन केलें. आनी तो बरो आसलेलो. बरें आमकां एक्सप्लेन केलें, बरें दाखयलें, भायरसूनच दाखयलें. मागीर जस्ट ड्रॉप करून गेलो तो. आतां तो फाल्यां बी म्हणटा तो आपल्याकच आपूण तुमकां व्हरता म्हणपालो. आतां शिव म्हणपालो ताका कॉल करया. आनी उलोवपाक एकदम बेस्ट हा बरो. ओके. सो मातशें रिलॅक्स करता. एडिटींग करतालें हांव. खंय गेलें म्हणून आमकां सुशेग आसा एडिटींग करनाका व्हिडिओ एडिटींग करता. तेंच आतां रायला. चार्जींग एकूच घेवन येयला आमी झगडी म्हाजें आनी शिवाचें. शिव दवरला आतां चार्जींग करता. आतां म्हाजें उरलां चार्जींग. जस्ट हांव व्हिडिओ बी एडिटींग करतालें. मातशें व्हिडिओ लेट बी येतले कित्याक हांगा नेटवर्क प्रॉब्लम आसता, हें आसता ताका लागून. ओके. सो मागीर मेळटा तुमकां. मागीर वयतले आमी डीमार्टान दाखयता तुमकां. ओके चला. सो मम्मी हांगा एक बरें कडक च्या करून दिला. न्हिदली ती. शिवनाथ न्हिदला, ऋत्विक बी न्हिदलो. हांव एकटो जागे हांगासर. मम्मी पप्पाली चाय करून पिया म्हटलें. सगळें आसा हांगासर करून पिवपाचें फक्त. उठ गे आई, झॅम पडली हांगासर. हे गादी तशी आसा. झॅम बरें पडटा न्ही गे. बरें आहा गादी सॉफ्ट सामकें. गे हांव पिता पयलीं एकूच कप आसा हांगासर. सो म्हटलें मम्मीक पयलीं करून दिवया मागीर हांव पितलें. सगळें मॅस जालां पळयनाका आमचें रूम. हो पळय बापू आनी चेडो बरो न्हिदो काडला. आतां उठला हांसता पळय. आनी च्या पिल तूं? आमी हांगा करून पिले. थंय करून पिवपाचें न्ही. सगळें आसा ग्लास बी सगळें आसा. चल भायर सरता आमी आतां डीमार्टान. म्हाका शॉपिंग करूंक जाय आं. शिव कितें म्हणटा पळय गोंयान मेळना का खंय? गोंयान सगळें मेळटा. डीमार्ट गोंयान आसा. ओके घे गो अशें म्हणूंक जाय न्ही. बरी दिसता आमकां जिवाक. घे म्हणना काय म्हणना. व्हेरी गूड. तुवें दाखयला उकल्ले हें पळय. तुवें दाखयला उकल्ले सांग पळोवया. चल आतां हेजे दांत हेजे दांत शिवाच्या शर्टाक लागले. आनी तूं कितें रे दांत कितें हांव करता. आतां वच पप्पा सॉरी म्हण. चल दोगांची अशें आसता मस्ती. हांव आनी मदीं पडना. आतां पळय शर्ट पिंजले हेजे दांत तेणें केले दांत बरें दांत पडोंक ना. अशेंच करता खबर आहा खरें वाज हाडटा दोगां जाणां.
तो ओगी रावलेलो शिवाचें कितें काम ताका उखलपाचें उखल्ले गे हेणें दांत कितें करूंक जाय एक दांत तेजे भायर आहा ते लागले शर्टाक एका बॉल्साक पॉकेटाक पिनले व्हेरी गुड आयलो हिरो आतां आनी ताका हें उखलतलो आ आतां आवाज ना गेले न्यू शर्ट गेले हांवें शॉपिंगाची खबर उलयली हांगासर शिवाचे फडको गेलो आवाजच ना शिवाचे तुका कितें काम ताका उखलपाक तो ओगी आसलेलो न्ही तुजें काम तें आं सो हें पळया हें मेट्रो निशनात हय सो हें आमचें आसा हॉटेल हांगासर वयर आसा मेट्रो वयता फुडें हें आसा म्हणजे मेन रोड आनी जस्ट वॉकिंग करून मातशें फुडें गेलें न्ही थंयसर डिमार्ट आसा ते पळय थंयसर आहा फुडें मातशें फुडें सो हें आसा डिमार्ट हें पळय हांगच्यान थंय पर्यंत लांबच्या लांब खूब व्हडलें आहा टायम लागतलो आमकां भितर भोंवपाक कितलें व्हडलें हांवें लांबच्या लांब सामकें हय हांगा या न्ही कपडे मातशें एक चक्कर मारया एक सुद्दां शॉप सोडप ना आयकता म्हाका न्ही शॉपिंग म्हटलें न्ही जिवाक बरी दिसता पण हांगा एकलो कोण आसा ताका जिवाक बरी दिसना हांवें म्हटलें मातशे कपडे बीन पळोवया म्हटलें चीप आसल्यार हांव घेतलें सो म्हाजे कजन सिस्टर भयणी पयलीं म्हटलां की हांगासर स्ट्रीट थंयसर तेवटेन बीन न्ही कपडे बी सवाय मेळटा शॉपिंग हांव थंय चड करतलें हांगासर घेवचें ना हांव फक्त पळयतलें इफ बरें आसल्यार घेतलें ना हें बरें आहा न्ही 250 रुपीज बरें आनी कपडो दाट आहा होय बरो आहा हय कितले का 540 शिवातान घेतले आं पिंक घे पिंक ना मेळ्ळे शिवातान हें घेतलां थँक्यू आं सो हें पळया हेका म्हणटा कॉर्ड सेट आनी चड हें ना एक्सपेन्सीव ना 700 रुपीज बरें आहा डी मार्टान कुर्ता बेस्ट आसा हय निशनाथ आपण हो पळय हो आतां न्यू येयला हांगासर डिफरंटूच गळ्या कडेन होय बरो आहा पळय बरें आहा डी मार्टान सो मम्मीक हांगा एक बरें कुर्ता मेळ्ळे ओके सो कितें कितें शॉपिंग केलां पळय हांव तें तुमकां सगळें हांव गोंयां वचून दाखयता ओके एक व्लॉग येतलो शॉपिंग ओके सो बारीक बारीक घेतला दाखयता तुमकां मागीर खंय दा बरें आनी हांव तेवटेन बरें आहा तेवटेन फुडें तेवटेन न्ही सगळें ग्रोसरी बीन हेवटेन न्ही सगळें किचन आयटम बीन सगळें आसा हांगा कित्याक रे रुमान एसी आहा मरे म्हाका नाका पप्पा विचार हांगा बरें आनी ते पळय प्लेट्स पळय बरें आहा ते आसा आमगे शिनात तूं कितें ज्यूस पिता आमगे आसा हें म्हाका हळदी कुंकू दिल्लें लास्ट इयराक कित्याक घेता हे प्लेट्स बरें आहा निशुनाथ बरी दिसता हय हेका न्ही 200 रुपया ये ग्लासवेर जार है 99 रुपीज ये कितें गे अहो हांगा न्ही बरें आहा म्हाका आयदनां पयलीं की हांव पिशें जाता असं न्ही वुडन स्पून बरें आहा 3 सेट आहा आनी 3 सेट आसा 150 रुपीज बरें आहा सो हें बरें आहा पळय सर्विंग हें खूब लायट आहा आनी कॉस्ट आसा 100 रुपीज खूब लायट आहा होय बरो आहा पळय गे 150 बरें आहा आनी हेंय बरें आहा 799 पण हें खूब हेवी आसा हंडी सो हांगासर पळय कुकर पळय मिनी कुकर धाकटोच कुकर 1949 एक्चुअल कॉस्ट तेजे इतले आसा न्ही 5 लिटर न्ही हें धाकटें आहा हें बरें न्ही बटरफ्लाय 1949 मम्मी हें आवडलें हेजे प्रायस आसा 749 आयकता 749 बरें आहा न्ही हांगा बरी दिसता न्ही आं बरी दिसता हांगा रेड आसा आनी हो कलर आहा कशें तें 179 बरें मगे 100 रुपया
हे आसा बिडाचे आयन कास्ट म्हाका हे खूब आवडले चपातीचे थंयसर ना बिगना पळय खंय अरे आतां खंय इव्हेंट येयला आतां बेंगळूर येयला तूं पळोवपाकूच दिना खबरा हे नाका ते करता हच करता तूं वच पळय रुमान आमी भोंवता हांगासर लागीत आहा वॉकिंग डिस्टन्स आमी वयता मागीर रुमान असो करता शिवना ताका टेन्शन पडला हांव कितें घेता म्हणून हांगासर न्ही सिंगल बेडशीट आसा विथ पिलो सो कॉस्ट आसा 169 रुपीज सिंगल बेडशीट हय गे 170 आनी बरें आहा कपडे सामको थीक आहा खूब व्हडलें आहा हें भोंवपाकच पुरो अपय आई मसाला पण प्लास्टीक आहा स्टील ना मम्मी शिकली आता न्ही गे बेंगलोर येवन मम्मीन एक बरें काम केलें शिकली तू कितें करताली तुमी उठ रे तो सकल्ले पोवन जालें आमचें आतां वयर वयता आमी कितें दवर घे मरे रियल दिसता न्ही बरी दिसता रियल दिसता रियल 49 रुपीज एक 50 रुपया एक आनी सांगू तुमकां रियल दिसता बरें सो हांगा सगळ्यांनी क्लोथ सेक्शन मम्मी हांवें एक 2 बॅग घेतला बरें आसतलें बरें फिट मसाज वाव बरें 10 मिनिट्स 100 कितें करया हांव बसता म्हाका हांव बसता मम्मी बसली हांगा खूब आहा ते शी देवा काय जायना काय जायना आणि उदी सगळं घाल हांव बसले उठले मम्मी पळय थंय बरी बसला म्हाका जायना की अरे खूब आहा नुस्तें आतां शिवनाथ पळय शिवनाथ बसला मम्मी पळय ते काय जायना खंय मम्मी तेच तुका म्हणटा न्ही हांव दवर न्ही काय जायना दवर असं काय जायना दवर पळयला की म्हणटा आयज उठना खंय हांगाच बसता खंय ही पळय शिव की म्हणटा बसू खंय शिव उठलो ताका जायना खंय ताका हें जाता खंय टिकलिंग येता आतां आमी येयला फूड कोर्ट हांगासरूच डी मार्ट ना ते फूड कोर्ट आहा म्हटल्यार हांगाच की लायट खावन या म्हटलें अशें फ्रायड रायस बी शेनवार नॉनवेज ना हांगा बरें बिर्याणी बी आसा द फूड कॉटेज म्हणून बिर्याणी बी बरें आहा प्रॉन्स बिर्याणी चिकन बिर्याणी बरें आहा पूण आयज शेनवार न्ही आमचे तेच म्हणटा आमी थंय गेल्यार आमचो शेनवार सोमार लागताच आमकां सो आसूं म्हटलें फ्रायड रायस आनी पनीर चिली अशें कितें घेवया म्हटलें लायट पुरो डायरेक्ट वचून न्हिदपाचें आनी भायर न्ही लागीं रेस्टॉरंट ना एकूच आतां रेस्टॉरंट आमी काल गेल्ली पळय दाबा थंयसर आहा आसूं म्हटलें हांगासर मातशें लायट कितें जेवन या न्ही गे हय चल मशरूम चिली जालें आमचें जेवण आनी म्हाका दिसता पावस येता दिसता वारो सुटला आनी मातयेचो वास येता न्ही खंय तरी पावस पडटा आनी वारो सुटला आनी थंड सामकी आं कितें जावं आमी बेंगळूर आयले न्ही बरें आमकां वेदर मेळ्ळें अशें गरम ना की जस्ट जेवून आमी भायर सरला आतां वयता आमी रुमान न्हिदपाक ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय बाय हा वय बरो वारो सुटला हा पावस पाऊस चला बाय